प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 7वो विसवोर वोड 1 ते 10 पर्यंत. लूक चॅप्टर 7 वर्सेस 1 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ही सगळी आपली शिकवण आयकतल्या लोकांक दिल्या उपरांत जेजू कपेर्नावान गेलो. कोण एकल्या शोधपुतीचो चाकर ताचे खेरीत उपुरबायेचो पिडेन पडून मन्नाचे तोंडीर पावलोलो. जेजूची खबर आयकतोच ताणें जुदेवाच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन ते ताच्या लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो. तर तो आमच्या लोकांचो मोग कोत्ता आनी ताणेंच आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो ताच्या घराशी पावूंक जोबोर पयस नासलो तेन्ना शोधपोतीन आपल्या इश्टांक जेजूक अशें सांगूंक ताचेशी धाडले, सायबा, त्रास घेवं नाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. त्याच पासत हांवूय कशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. एक उतर मात सांग आनी म्हजो चाकर बरो जावं. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसलोलो मनीस आनी म्हजे खाल सैनीक आसात. आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणत जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक यो म्हणत जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक उमकें खोर म्हणत जाल्यार तो कोत्ता. हें आयकून जेजूक ताचें अजाप दिसलें आनी परतोन आपल्या फाटल्यान येतो लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायेलांत पर्यंत पडोवंक ना. आनी धाडलेले मनीस घरा परत ये जाल्यार तो चाकर बरो जाल्लो तांकां मेळ्ळो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी वाचता की जेजू एका रोमी शोधपोतीच्या एका चाकराक बरो कोत्ता. आनी आमी बारीक हें जें शिवर्तमान आयकलां जाल्यार पळयत जाल्यार आमी पळयता की हो शोधपती एक इस्रायली पोरजेचो मनीस नासलो. ताका आजून जो फायदो इस्रायली पोरजेक मेळटालो जेजू आसून तो फायदो ताका मेळोंक जाय नासलो. कित्याक तो ताका आजून एक कितें म्हणटात ते भाशेन एक मानामेंट ओ ताचे बरी एक काबनेंट म्हणटात ते भाशेन तो नासलो. आनी हो मनीस एक शोधपोती ताका कितें म्हणटात ते भाशेन एक पावर आसलो. तो व्हडलो मनीस आसलो आनी आजून व्हडलो मनीस आसून एकदम खालतो मनीस आसलो. ताका भावार्थ आसलो. तो जाणो आसलो ताका पदवी आसली ताच्या उतरांनी. आनी ज्या भाशेन तो जाणो आसलो की जेजूच्या उतरांनी इतली पदवी आहा, तोय जेजूक सांगता, म्हणटा, सायबा, जी पदवी म्हाका आहा म्हज्या उतरान म्हज्या चाकराक सांगपा वस ये हें कर तें कर, ते भाशेन तुका पदवी आहा तुज्या उतरान म्हज्या चाकराक बरो करपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही उतरां आयकता आनी पळयता कितलो खालतो मनीस तो, की तो आपुणूच येना. तो म्हणटा, हांव तुजे कडेन येवपाक पासून म्हाका पोस ना, कित्याक तूं इतलो व्हडलो प्रवादी आनी हांव फकत सांगता तुका, तूं तुजें उतर ज्या जाग्यार तूं आहाय तें उतर म्हूण आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. भाव भयणीनो, ही उतर आयकोन, ही ताची उतरां आयकोन जेजू अजापता आनी म्हणटा सगल्या लोकांक, असलो भावार्थ हांवें आख्ख्या इस्रायला पोरजेक केन्नाच पळोवंक ना. जेजू कितें म्हणटा, न्हय वडीन, हांव तुमकां सांगतां, हेडो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायलांत पर्यंत पळोवंक ना. भाव भयणीनो, हो सगलो जो लोक आसलो, देव मंदिरांत वेतालो, देवाचें उतर आयकतालो, शर्मांव आयकतालो, मागणी कोत्तालो, उपास कोत्तालो, दान दितालो, पूण आजून तांचो भावार्थ वाडूंक नासलो. पूण हो शोधपती, ताजो भावार्थ कोणाचेर आसलो? जेजूच्या उतराचेर. आनी जेन्ना जेजू पळयता की हो कशे भाशेन ताका खालतेपणी ताका आपल्या चाकराक बरो करपाक म्हणटा, जेजू ताका म्हणटा,
तुज्या भावार्थाक लागून हांव तुका हें काम करतां, हांव तुज्या चाकराक बरो करतां. आनी भाव भयणीनो, त्या शतपतीचो चाकर बरो जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन हें शिवर्थमान आमी आयकता, आमी आमकांच प्रश्न विचारुया. आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा. आयताराच्या आमी मिसाक वेता. पयलें वाचप, दुसरें वाचप, शिवर्थमान. थोडो लोक सदांकाल वेता. हें उतर आमी आयकोन आमच्या काळजान दवरता काय? खरेपणी आमी ह्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारता काय? आमी फकत उतर आयकता? भाव भयणीनो, फकत उतर आयकलें, मिसाक गेलें हांव, शर्माव आयकलो, एका कानान आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें, आमचो भावार्थ वाडटलो काय? ना. आमचो भावार्थ केन्ना वाडटलो? जेन्ना आमी तें उतर आयकता, त्या उतराची सजमणी घेता, तें उतर सजमणी घेवन आतां आमी तें उतर पाळटा. आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, जें जेजून आमचे पासत केलां कुर्सार, तें आमकां फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन आयज देवाचें भोगसणें मागुया. आमी ह्या उतराचेर, ह्या शिवर्थमानाचेर आमी नियाळ करुया. आनी आमी पळोवया की आमी खरेपणी चुकल्या जाल्यार, आमी फकत देवाचें उतर आयकता जाल्यार आमी आमकांच फटयता. देवाचें उतर आमकां सांगता, जाकोबाचो 1:20-22, जो कोण फकत देवाचें उतर आयकता पण उतर पाळिना, तो आपणाकूच फटयता. तांचो भावार्थ केन्नाच चलचो ना. मागणें कितलेंय केलें, केन्नाच कांय फायदो जावचो ना. पूण ज्या दिसा तें उतर आमी सजमणी घेवन आमच्या काळजान रिगून दवरता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आतां भाव भयणीनो, जें जेजून केलां तें आमकां फावो जाता. आनी आतां आमी देवाच्या उतरान आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. तर आयज खरेच भाशेन आमी उतराचेर, जें आमी आयकतात ताचे उतराचेर आमी नियाळ करुया. तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळूंक आमी आयज सुरवात करुया. एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक सुरवात करुया. एक क्रिस्ती जिवीत जिवपाक सुरवात करुया. आनी हें केल्या उपरांत आमच्या भावार्था वरवीं आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.